आराधन तुका करता जेसू, समाधान मुझे जोड़ता जेसू, काळजांतराव मोजा काळजांतराव मोजा काळजांतराव. आराधन तुका करता जेसू, समाधान मुझे जोड़ता जेसू, काळजांतराव मोजा काळजांतराव. आराधन तुका करता जेसू, समाधान मुझे जोड़ता जेसू, काळजांतराव मोजा काळजांतराव. सासनिक जीवित सोडून दिवच्या, तुवें तुकास भेटयलोय. उंड्या रूपार आजार जावन अंधकारांत दिवो भेटयलोय. सासनिक जीवित जोडून दिवच्या, तुवें तुकास भेटयलोय. उंड्या रूपार आजार जावन अंधकारांत दिवो भेटयलोय. अर्गा तुका जेजो राया, अर्गा तुका जेजो राया. आतानी सदा सर्वदा, आतानी सदा सर्वदा. आराधन तुका करता जेसू, समाधान मुझे जोड़ता जेसू, काळजांतराव मोजा काळजांतराव. देण्या बरीत जीवित दिवन सर्गे गाणान पोस केलाय. हर एक घडी मोगान रावून बावार्थान म्हाका मेटयलाय. तेण्या बरीत
जिवीत दिवन सर्गे कानान पोस केलाय हर एक घडी मोगान रावून वाडतान म्हाका नेटयलाय हरगा तुका जेजू राया हरगा तुका जेजू राया आतानी सदा सर्वदा आतानी सदा सर्वदा आराधन तुका करता जेजू समाधान मुझे जोडता जेजू काळजात राव काळजात राव काळजात राव मुझ्या काळजात राव काळजात राव मुझ्या काळजात राव आराधन तुका करता जेजू समाधान मुझे जोडता जेजू काळजात राव काळजात राव काळजात राव मुझ्या काळजात राव पवित्र साक्रमेंतांत आमचे मुखार हजर आसच्या मोगळा जेजू तुजी स्तुती करूंक आराधन करूंक तुका दिन वसूंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या सोम्या जेजू आमी पातकी तरी आमचे पाताक आमचे उणेपण लेगीत आसतना तुजे मुखार येवन तुजी स्तुती करच्याक आमकां फावो केल्ल्या खातीर ह्या घडये आमी तुका अर्गां दिता सोम्या ह्या पवित्र वेळा तुजे मुखार येवन तुजो मोग अणभव करूंक तुजे बोगसाणे जोडूंक तुजो उजवाड आमच्या जिवितांत स्विकार करच्याक तुजे तें आसचें तें बरेंपण आमच्या जिवितांत रुता करच्याक तुजी कृपा तुजी बेसांवार जोडच्याक सोम्या आमी हांगासर एकठांय आसा अर्गां दिता सोम्या हो वेळ तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आज सबारजन तुजे मुखार येवन तुजी स्तुती करूंक आशेतात तरी विविध कारणां निमती तांकां तें साध्य जावंक ना पूण सोम्या हो वेळ तुवें आमकां दिलाय तुजी स्तुती करच्याक तुका अर्गां दिवच्याक तुका दिन वचच्याक ह्या घडये सोम्या तूं आमच्या मुखार येवन उबो आसता आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बऱ्यापणाक तुका आमी अर्गां दिता सोम्या जेजू तुवें आमच्या जिवितांत विविध रितीची आजापां विस्मितां बरेपण जायती बेसांवां कृपा तुवें आमचेर ओतल्यात ह्या सर बऱ्यापणा खातीर अर्गां दिवच्याक सोम्या आमी तुजे मुखार उबे आसा सोम्या म्हज्या जल्मांत हांव आज म्हणसर विविध रितीचे बरेपण विविध रितीची आजापां विविध रितीची कृपा हांवें म्हज्या जिवितांत तुजे तावन स्विकार केल्या सोम्या इसाया प्रावाद्याच्या ग्रंथांत अध्याय 43 वाक्य 1 आनी 2 थंयसर तुवें बसयलाय भिये नाका हांवें तुका रचला हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला तूं म्हजोच तूं उदकांतल्यान चलशी जाल्यार हांव तुजे सांगात आसतलो तूं न्हंयतल्यान वयशी जाल्यार तूं बुडचो नाय तूं उज्यांतल्यान चलशी जाल्यार तूं नाश जाचो नाय उज्याचो जिबो तुजो भस्म करचो नात होय सोम्या ही बसवणी म्हज्या जिविताच्या हर एक घडये सत जावन आसात हर एक घडये म्हजे सांगाता तूं रावण तूं म्हजे राखण करनासाय सोम्या विविध रितीची आजापां तुवें म्हज्या जिवितांत केल्याय हांव एकसूर आसता आसतना सोम्या तुवें म्हाका सांगात दिलाय हांव पडल्या वेळार सोम्या तुवें म्हाका हात धरून उखल्लाय हेरांनी म्हाका तिरस्कार केल्ल्या वेळार सोम्या तुवें म्हाका स्विकार केलाय
हांव काळोखान चलता आसतना तूं म्हज्या जिविताचो उजवाड जालाय सम्या, दिवो जालाय. जायती कृपा, जायती बेसांवां, हांव पिडेंत आसतना म्हाका बरी भलायकी दिल्या सम्या. म्हज्या कुटुंबाचेर विविध रितीची आजापां तुवें केल्यात आसता. ह्या घडये सर बऱ्यापणा खातीर तुका अर्घां दिवच्याक हांव हांगासर आसा. तुजे मुखार सर पडोन तुका हांव नमस्कार करता सम्या. सर पडोन तुका अर्घां दिता हांव सम्या. म्हज्या जिवितांत केल्ले सर बरेपण ह्या घडये तुका समर्पण दिवन तुका हांव काळजांत हांव अर्घां दिता सम्या. अर्घां दिता हांव सम्या. सम्या जेजू, ह्या घडये आमी तुजे समकर हांगासर आयल्या वाजता प्रत्येक जावन हो वेळ तुज्या सांगाता करसूनच्याक जायची कृपा आनी आदार तूं आमकां फावो कर. सम्या जेजू, तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड. तोच पवित्र आत्मा आमचे जिवीत रुपांतर करून दी. तोच पवित्र आत्मा आमचे जिवीत बेसांव आशिर्वादांनी भरून दी. सम्या जेजू, जशे पेंतेकोस्ता दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक तुज्या शिसांचेर धाडले आनी त्या दिसा शिसांचे सगळे जिवीत परिवर्तन जाले. बेजाराय, निराशेन कंगाळ जाल्ले, काळोखांत आशिल्ले, दुबावतले तेंच शीस ताचे सगळ्या जिवितांत बदलावण जाली. पवित्र आत्म्याचे तेणे स्वीकार करच्या पयले ते शीस काळोखांत जियेतले. तुवें साहित्य आजापा विस्मिता केल्या रे सम्या. त्या आजापांचेर विस्मिताचेर तांकां बात्येनी ह्या भावार्थनांतलो जायते पोटी सम्या ते तुजेर दुबावले. तुका मरण येता आसतना, तुका कश्ट येता आसतना सम्या ते शीस तुजे जावन फोळण दावले. जायतो स्वार्थ तांचे थंय आसलो. एकलो तुज्या उजव्याक आनी एकलो तुज्या दाव्याक बसूंक आशेतलो. संवसारी संगतीची आशा आपलेस तांचे थंय बरोवन आसले. पूण सम्या जेन्ना पेंतेकोस्ता दिसा तुवें तो पवित्र आत्मा तांचेर धाडलोय, सगळे जिवीत तांचे रुपांतर जाले. बेजारायेन खंतीन आसल्या शिसांच्या जिवितांत धैर्य आयले. धैर्यान वचून सगळ्या संवसाराक तुजी शुभ आत्मान तांणी परगट केली. काळोखांत आसले ते शीस उजवाडान चलोवंक तांणी आराम केले. विविध रितीची महात कार्या पवित्र आत्म्याच्या आदाराद्वारे पवित्रतेच्या कृपेन ते करूंक लागले. सम्या तोच पवित्र आत्मा हांगासर आसच्या हर एकल्यांचेर देवोणेन दी. जशे शिसांनी पेंतेकोस्ता दिसा सांगाता मेळोवन एक कुटुंब जावन मागले, त्या वेळार तुज्या पवित्र आत्म्याक तुवें धाडले. सम्या हांगासर आमी एक कुटुंब जावन तुजे मुखार उबी आसा. त्याच पवित्र आत्म्याक हांगासर आसच्या हर एकल्यांचेर धाड. तोच पवित्र आत्म्याच्या जिवितांत आसचे सर उणेपण काड मारून दी. आमचे ते आसचे बेजाराय, निरासपण, एकसरपण, काळोख सगळं पयस कर. आमचे जिवीत शांती, समाधान, संतोषान, उजवाडान भरून दी. तुज्या कृपेन, तुज्या आशिर्वादांनी तोच पवित्र आत्मो आमचे जिवीत भरून दी. बरेचशे गुण आमच्या जिवितांत वृत्ता करून जियेवच्याक तोच पवित्र आत्मो आमचेर देवून येवन दी. सम्या धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक. ये पवित्र आत्म्या आमच्या काळजांनी येवन वस्ती कर. आमच्या जिवितांत आसचे सर उणेपण पयस कर. ये पवित्र आत्म्या आमच्या कुटुंबांनी वस्ती कर. ये पवित्र आत्म्या हांगासर येवन हर एकल्याचेर तूं वस्ती कर. आमचे ते आसचे सगळे उणेपण, पाताक, वायट, काळोख, बेजाराय, आकांत, निराशाय सगळे तूं पयस कर. मोगाच्या भावा आणि बहिणीनो, ह्या घडये पवित्र आत्म्याक आमच्या मध्ये आपोवया. पवित्र आत्म्या आमच्या काळजांनी आपोवया. पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितांत आमी ह्या घडये स्वागत करया. हे पवित्र आत्म्या एका गिता मुखांतर पवित्र आत्म्याक आमच्या काळजांनी ह्या घडये आमी स्वागत करया. पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. आमचेर देवोन ये. आमचेर देवोन ये.
बसल्या पवित्रत्म्याये बापाच्या आत्म्या तू देऊन ये जेसून बसल्या पवित्रत्म्याये बापाच्या आत्म्या तू देऊन ये मोगाच्या आत्म्या मुझेर देऊन ये मोगाच्या आत्म्या मुझेर देऊन ये मुझा दुखा बुझून दिमके मुझा दुखा बुझून दिमके मोगाच्या आत्म्या मुझेर देऊन ये मोगाच्या आत्म्या मुझेर देऊन ये मुझा तुका बुजवून दिवगे मुझा कष्टांतून आधार जाऊन ये मुझा कष्टांतून आधार जाऊन ये मुझा आत्म्यातून उजवाड जाऊन ये मुझा आत्म्यातून उजवाड जाऊन ये जेसून बसल्या पवित्रत्म्याये बाबाच्या आत्म्या मुझे देऊन ये मुझेर देऊन ये हालेलुया 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 हालेलुया
पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 7 सांग पेद्रू अशें म्हणटा, तुजे वजे ताचेर घाल, तो तुका विशेव दितलो. तुजे वजे ताचेर घाल, तो तुका विशेव दितलो. तुजे वजे ताचेर घाल, तो तुका विशेव दितलो. वय मगाच्या भावा आनी भयणीनो, ह्या घडये सोम्या मुखार आमी आसा. जायते कश्ट, बेजाराय, निरासपण, जायत्यो समस्या घेवन हांगासर आयला आसता. आमचे कश्टांचे वजे, आमचे बेजारायचे वजे, आमचे निराशेचे वजे, आमचे पिडेचे वजे, आमच्या जिवितांत आसच्या सर उणेपणाचे वजे, वायटाचे वजे ह्या घडये आमचे मुखार आसच्या सोम्याक आमी समर्पण दिवया. तोच सोमी मातेवाची शुभवर्तमानात 11 वाक्य 20 आनी 8 थंयसर म्हणटा, येया तुमी समेस्त कश्टतल्यान आनी वजन वयतल्यान, हांव तुमकां विशेव दितलो. येया तुमी समेस्त कश्टतल्यान आनी वजन वयतल्यान, हांव तुमकां विशेव दितलो. वय मगाच्या भावा आनी भयणीनो, ह्या जेजूच्या उतराचेर पातयेनी दवर न्हू, भावात दवर न्हू, भरवोसो दवर न्हू. आमी हांगासर आयल्या आसता. सगळे आमचे कश्ट, बेजाराय, निरासपण, आकांत, एकसरपण, पिडा, वायट सवयो, त्याच जेजूक आमी ह्या घडये समर्पण दिवया. जेजू आम्हा हर एकल्यांक हांगासर आपले दिश्ट लावन आसा. ताची खाणवळ्याची दिश्ट आम्हा समेस्तांचेर तो लावन आसा. पळया, जाकेव एक ग्रेस्त मनीस, जायती ग्रेस्त काय ताचे थंय आसली, पूण ताच्या जिवितांत संतोष नासलो. एकसुरो तो जावन आसलो. निराशेन, बेजारायेर तो जियेतलो. पूण ताका एक आशा आसली, जेजूक पळय म्हणली आशा. जेजूक पळय जंय म्हणली आशा आसली देखून तो एका रुमडीच्या रुखाक सरता. आनी त्या वेळार त्या वाटेर पाशार जावन असो जेजू जाकेवूक पळयता. जाकेवूक पळयता आसतना ताच्या जिवितांत अशें सगळे उणेपण तो पळयता. ताच्या उण्यापणाचेर आपली दिश्ट घालता. ताचे थंय आसच्या एकसुरपणाचेर, बेजारायेचेर, निरासपणाचेर जेजू आपली दिश्ट घालता. आनी जेजूचे काळीज खाणवळ्यान भरता. जेजूचे काळीज थंयसर खाणवळ्यान भरता. वय मगाच्या भावा आनी भयणीनो, जशें जाकेवूक खाणवळ्यान भरलो जेजू, जाकेवचेर आपले खाणवळाय दाखयलो जेजू आमचे मुखार आसा. त्या जाकेवा बरी आमी हांगासर आयल्या, विविध रितीचे कश्ट, बेजाराय घेवन हांगासर आयल्या आसता. हांगासर आसच्या हर एकल्याचेर जेजू आपली काकुळतीची दिश्ट घालून आसा. आमचो सोमी काकुळदार, आमचो सोमी खाणवळ्यान भरलो देव जावन आसा. पळया, वाचता आमी मातेवाची शुभवर्तमानात 9 वाक्य 30 आनी 5. थंयसर जेन्ना जेजून आपले मिसांव आरंभ केले, तो हळ्ळेनी आनी सिनगोगांनी भेट करता आसतना थंयसर आसल्या लोकांचे कश्ट पळोवन ताचे काळीज खाणवळ्यान भरले. मार्काची शुभवर्तमानात 1 वाक्य 40 थंयसर आमी वाचता, एक कोडकार जेजू सरशी येता आनी त्या कोडकाराक पळयलेस जेजूचे काळीज खाणवळ्यान भरले. लुकाची शुभवर्तमानात 7 वाक्य 11 हांव आमी वाचता, एक विदेव स्त्री आपल्याकल्या पुताक ती होगडायता. पूत तिचो मरण पावलो, असहायक ती जाली, रडून आसली. जेजू त्या विधवेक पळयता, ताचे काळीज खाणवळ्यान भरता. मरण पावल्या त्या विधवेच्या पुताक थंयसर तो जिवीत दिता. वय मगाच्या भावा आनी भयणीनो, जशें त्या कोडकाराचेर जशें जेजून त्या विदेव स्त्रियेचेर जशें जेजून आपणाक पाटलाव केल्या त्या लोकांचेर खाणवळाय दाखयली, तोच जेजू आज आम्हा समेस्तांचेर हांगासर एकठांय जाल्ल्या हर एकल्याचेर आपली खाणवळ्याची दिश्ट घालून आसा. खाणवळ्याची दिश्ट घालून आसा. पळय मगाच्या भावा आनी भयणीनो, तो कोडकार मारेकार पिडेद्वारे कश्ट नासलो. ताच्या पिडेक वखद नासले. 7 वर्सां हांव त्या पिडेद्वारे तो कश्ट नासलो. सगळ्यांनी ताका तिरस्कार केलो. काळो कांत तो जियेतलो. अशें आसता. जेजू आपले खाणवळ्याची दिश्ट ताचेर घालता. त्या कोडकारा बरोबर मगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत ती मारेकार पिडा आसूंक पुरो, गूण जायना तसली पिडा आसूंक पुरो, धाकटेर आनी भरवोसो सांडला जावंक पुरो,
जेजूचेर आमी पातयेन हांगासर आयला आसता आमची सगळी पिडा ताका समर्पण दिवया. जशें कोडकाराचेर ताणें दया दाखयली तो आमचेर आमच्या पिडेचेर तो दया दाखयतलो. ताची खाकूळ तूं आमच्या जिविताच्या त्या पिडेचेर वळतली. ताचे भोव आमोलेक रगत आमची पिडा गुण करतली. म्हळ्यार पातयेन आमची पिडा ह्या घडये त्या जेजूक समर्पण दिवया. पळया ती विदेव स्त्री आपल्या एकल्याच पुताक तिणें होगडायले. असहायक जाल्ली, निराशिती जाल्ली. तशेंच मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी कितेंय भोव अमूल्य वस्त होगडायल्या जावंक पुरो. आमच्या मोगाच्यांक आमी होगडायला जावंक पुरो. आमचे काम आमी होगडायला जावंक पुरो. खंयची वस्त आमी होगडायला जावंक पुरो. आमची आस्त आमी होगडायला जावंक पुरो. जिवितांत त्या विदेव स्त्रिये बरी आमी असहायक जाल्या जावंक पुरो. निराशी पावचे नाका, बरवसो सांडचो नाका. जशे जेजून त्या विदेव स्त्रियेचेर खाणवळाय दाखयले तोच जेजू आतां आमा समेस्ता मुखार आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमचेर तो आपली खाणवळेची दिश्ट घालून आसा. आमच्या जिवितांत अशें सर असहायकपण ह्या घडये त्या जेजूक समर्पण दिवया. आमच्या जिवितांत अशें सर उणेपण ह्या जेजूक आमी समर्पण दिवया. आमच्या जिवितांत अशें बेजाराय विविध रितीचे कश्ट आमच्या जिवितांत आसूंक पुरो. विविध रितीचे समस्या आमच्या जिवितांत आसूंक पुरो. आर्थिक अडचणेक आमी शिरकले हांव सांग पुरो. काम ना जावंक पुरो. विविध रितीचे कश्ट आमच्या कुटुंबांनी आसूंक पुरो. दुबावाचे वारे आमच्या कुटुंबांत लग्न संबंधांत वळता जावंक पुरो. खालोखांत आमी जियेत हांव जावंक पुरो. आमचे दुस्मान आमचेर राजवडकी चलयतात, आमची खेळकुलां करतात जावंक पुरो. बेजार पावचे नाका, निराशी जावचे नाका. सर आमचे कश्ट बेजाराय समस्या जेजूच्या पांयांक ह्या घडये पांयांतळा आमी समर्पण दिवया. जेजूक आमी समर्पण दिवया. खंडीत जावन तो आमच्या समस्येक परिहार दितलो. आमकां कितें गरज आसा, कितें जाय सगळें तो भाव करतलो. ताणेंच म्हळां येया तुमी, येया तुमी, येया तुमी समेस्त कश्ट आनी वजन वयतलो न्हू, हांव तुमकां विशय दितलो. ह्या घडये मोगाच्या भावा आनी भयणीनो सर आमचे कश्ट बेजाराय जेजूक समर्पण दिवया. समर्पण दिवन गावया गीत सगळोच जेजू समर्पिता. सर्व संदिता दिंडी गेले आम्ही समर्पणा. सर्व संदिता सर्व संदिता सर्व संदिता सगळंच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता. Soglos Jesu समर्पिता कुशसरा ओप्सिता Satan smoker ताचेर पातये ताचे सयाची येता सर्व संदिता सर्व संदिता सर्व संदिता सर्व संदिता सगळोच म्हाका सोडून दाराक हांव समर्पिता. सगळोच जेजू समर्पिता ताच्या पायांसर पडता लावपी कुशालाय सर सांगता काणगे
सोम्या म्हाका सर्व संदिता सर्व संदिता सर्व संदिता सर्व संदिता सगळोच म्हाका सोडवंदाराक हांव समर्पिता सगळोच जेजू समर्पिता सोम्या म्हाका हांव दिता मोगान सत्तेन म्हाका तुंबर आशिर्वाद तूं मुजेर दवर सर्व संदिता सर्व संदिता सर्व संदिता सर्व संदिता सगळोच म्हाका सोडवंदाराक हांव समर्पिता 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 सगळोच म्हाका समर्पिता 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 सगळोच म्हाका समर्पिता हालेलुया हालेलुया मोगाचेनो सोम्या मुखार आमी आसा ह्या घडये प्रत्येक जावं आमकां आमी सोम्याक समर्पून दिवया आमच्या जिवितान असचे सर्व उणेपण ह्या घडये आमी सोम्याक समर्पून दिवया आमचे तें स्थिती वायट पाताक ह्या घडये आमी सोम्याच्या पांयान तळा दवरया इजाया प्रवादेचो ग्रंथ अध्याय 50:9 वाक्य 1 आनी 2 अशें म्हणटा सर्वेस्पराचे हात आमकां तरण हाडूंक सकना तितले मोठवे न्ही ताचे कान आमकां आयकूंक सकना तितले केप्पे न्ही पूण आमची पातकां आमच्या आनी आमच्या देवा मदें वेगळा सार हाडटा वय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो सबार पोटी आमच्या तें पातकांद्वारे वायटाद्वारे देवाची खुरपा जोडूंक देवाची बेसांवां जोडूंक आमच्या जिवितांत आज आपा पळोवंक आमकां साध्य जावंक ना ह्या घडये आमच्या जिवितांत असते सगळे उणेपण आमी जेजूक समर्पण दिवया मनीस आमी अस्कत हर एकल्या थंय उणेपण आसा हर एकले आमी पातकी जावन आसा हांव जेजू म्हणटा मातेवाची शुभ वर्तमानात अध्याय 5 वाक्य 7:30 आनी 8 कोणूच संपूर्ण न्ही कोणूच संपूर्ण न्ही मोगाच्या भावा आनी भयणो आमी हर एकली पातकी जावन आसा आमचो स्वामी आमच्या मुखार ह्या वेळा हजर आसता आमचे सगळे उणेपण ताका आमी समर्पण दिवया सोम्या जेजू ह्या घडी आमी समर्पण दिता प्रत्येक जावन म्हज्या जिवितांत आसतो तो हांकार आनी वडपड
होय सोम्या सबार पोटी म्हणजे ते असच्या त्या अहंकाराद्वारे म्हणजे ते असच्या ओडपणाद्वारे सोम्या हेरांक हांवें दुखयला, हेरांक हांवें तिरस्कार केला, हेरांक हांवें खीळ जावन लेखला म्हज्या कुटुंबांनी आनी तशेंच हांव काम करच्या जाग्यांनी हांव कितें सांगता ताचे बरेच सलचे म्हळ्यार एक अहंकाराचे ओडपणाचे चिंताप सबार पोटी म्हज्या जिवितांत उदेला. म्हज्या कुटुंबांनी हांवें वडिलांची जाणवाय आयकत आसतना तांकां हांवें किळकुलां केल्यात, तांकां हांवें दुखयला सोम्या. ह्या घडये प्रत्येक जावन म्हणजे ते असो अहंकार तुज्या पांयां तळा समर्पण दिता आनी खालतेपणाचे शेगूण म्हज्या जिवितांत रुता करूंक तुजी कृपा तुजो आशिर्वाद हांव मागतां. सोम्या रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 12 वाक्य 10 साम पावल जागोवन म्हणटा एकामेकाक मान मर्याद दिवच्यांत, एकामेकाक मान आनी गौरव दिवच्यांत एकल्या की आनी एकलो पयलो जाया. सोम्या जेजू एकामेकाक मान आनी गौरव दिवच्याक कुटुंबांत हर एकल्या सांद्याक मान दिवन तांच्या बोगणाक गौरव दिवंक जायची कृपा आनी आदार तूं म्हाका फावो कर. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो ह्या घडये आमचे ते अशें सर अहंकाराचे वडपणाचे चिंतप जेजूक आमी समर्पण दिवया. तशेंच देवा मुखार आमी कालती जावया. आमचें तें कितें आसा तें सगळें आमकां देवान दिल्लें जावन आसा. जावंक पुरो आमची ग्रेस्काय, जावंक पुरो आमची आस्त, जावंक पुरो आमचें शिकप, जावंक पुरो आमचें काम, जावंक पुरो आमची सोबाय, जावंक पुरो आमचे तालेंतां हें सगळें आमकां देवान दिल्लें जावन आसा. आमचें कितेंच ना. देखून त्याच देवा मुखार आमी कालती जावया. साम पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 7 बरोवन अशें म्हणटा तुजे लागीं कितें आसा तें तुजें म्हूण कोणें सांगलें, तें तुका हेरांनी दिल्लें जाल्यार तूं ताच्या विशयान कित्याक बाडाय उलयताय. वय मोगाच्यानो आमचें तें आसचें सगळें तें देवान आमकां दिल्लें जावन आसा. ह्या घडये त्याच देवा मुखार खालती जावया. आमचो अहंकार आमचें वडपण जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. दिवन जेजूच्या काकुळतेक आमी उलो मरया आनी म्हणया काकुळत म्हजी कर देवा. काकुळत मोची कर ये देवा, काकुळती सो तूं सागोन, अपराध मोजे धुवन काड नितळ म्हाका कर, इमा प्रासड कर. मोगला जेजू माथेवाची शुभ वर्तमान अध्याय 5 वाक्य 20 आनी 3 आनी 20 आनी 4 थंयसर तूं म्हणटाय तूं वेदी मुखार तुजी खाणेक भेटोवंक येता आसतना जर तुका तुज्या भावाया भयणी लागीं कितें आसा म्हूण कळीत जाय जाल्यार पयले वच तांचे लागीं राज्य जा, तांचे लागीं राज्य जा, तांचे लागीं राज्य जा. उपरांत ये आनी तुजी खाणेक भेटय. सोम्या सबार पोटी म्हज्याच कुटुंबाच्या सांद्यांक, म्हज्याच पती या पत्नीक, म्हज्याच भुरग्यांक, म्हज्याच आवय बापायक भोगसूंक म्हाका साध्य जावंक ना. तांचेर हांव रागार जाला, तांचेर हांवें द्वेश दवरला. ह्या घडये सोम्या म्हजें जिवीत तुका समर्पण दिता. म्हज्या जिवितांत आसचें उणेपण, राग, द्वेश हांव तुका समर्पण दिता. प्रत्येक जावन तुवें म्हणली ती उतरां माथेवाची शुभ वर्तमान अध्याय 18 वाक्य 20 आनी 1 जेन्ना पेद्रोन विचारलें कितले पोटी हांवें भोगसूंक जाय, 7 पोटी गी आनी तुवें जाप दिवन म्हळें 7 न्हय बगार 7च्या 70 पोटी. म्हळ्यार हर एक पोटी तुजो भाव या भयण चूक करता आसतना तुवें तुज्या भावाक या भयणीक भोगसूंक जाय. सोम्या जेजू प्रत्येक जावन ह्या घडये कोणाचेर हांव रागार आसा तांकां भोगसूंक जाय अशी कृपा म्हाका फावो कर. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो ह्या घडये कोणाक आमी भोगसूंक ना, कोणाचेर आमी रागार आसा, कोणाचेर आमी द्वेश दवरला, सगळ्यांक ह्या घडये जेजूच्या पांयां तळाक आमी समर्पण दिवया. तांकां भोगसूंक जाय अशी कृपा आनी आदार तो जेजू आमकां फावो करून दी म्हूण मागया. थोड्या म्हयन्या आदी एका स्त्रियेक हांव भेटता आसतना ती म्हणाली फादर 25 वर्सां पयलीं हांवें म्हज्या धुवेक एक उतर, म्हज्या भयणीक हांवें खंयचें उतर सांगलें फादर,
त्या दिसात हांव आज म्हणसर म्हजी बहीण म्हजे लागीं उलयना. हर एका दिसा हांव तिच्या घरा वता, तिच्या दारा लागीं हांव बडयता, तिचे लागीं हांव उलोवंक प्रयत्न करता. जेन्ना ती म्हाका पळयता आपल्या घराचे दार दमता. पूण तरी फादर म्हजे प्रयत्न हांवें सोडूंक ना. हर एका दिसा मिसाक येता आसतना त्या पवित्र सक्रामेंतांत ह्या कुंगारांत क्रिस्त प्रसादांत जेजूक स्विकार करता आसतना हांवें मागचें आसा म्हजी भयण म्हजे लागीं राज्य जावचे खातीर, तिणें म्हाका वखसूंच्या खातीर. आनी 6 म्हयन्या उपरांत ती स्त्री आपल्या भयणी सांगी परतून म्हजे लागीं आयली आनी म्हणाली, फादर आतां म्हजी भयण म्हजे लागीं उलयता. पवित्र सक्रामेंतांत असल्या जेजून, क्रिस्त प्रसादांत असल्या जेजून म्हज्या जिवितांत, म्हज्या भयणीच्या जिवितांत आजाप केला. तिका बोगसूंक जाय आसची कृपा तिणें दिल्या. वय म्हाकाच्या भावा आनी भयणो, जेजूक असाध्य जाल्लें खंयचेंच ना. तोच जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हांगासर हाजीर आसा. जर कोणाकी तुमकां बोगसूंक कस जाता जावंक पुरो, जर कोणाय लागीं तुमी उलोवंक तयार आसात पूण ती तुमचे लागीं उलोवंक तयार नात या तुमकां बोगसूंक तयार नात जावंक पुरो, ह्या घडये सगळ्यांक आमी जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दिवया, जेजूक समर्पण दिवया. खंडीत जावन तो जेजू तुमकां या तांकां बोगसूंक जाय आसची कृपा आनी आदार फावो करतलो. आमचे ना बोगसाने, आमचे ते असो द्वेष राग जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दिवन आमी गावया. काकुळत मोजी कर ये देवा, काकुळती सो तूं सागोर, अपराध मुझे दूर काढ, नितळ म्हाका कर, इमा प्रासड धवो कर. सोम्या जेजू, जायते फावटी हांवें हेरांची सर्ती केल्या, हेरांचें नांव हांवें पाड केलां, हेरां विशयांत हांवें खबरो केल्यात, हेरांचे कुटुंब देसवड करूंक, हेरांच्या भुरग्यां विशयांत उलोवन, पती या पत्नी विशयांत उलोवन तांच्या कुटुंबांत उजो पेटोवंक, ते कुटुंब नाश करूंक हांवें प्रयत्न केला. जेजू, हेरां पडिल्ल्या वेळार, म्हजो शेजारी, म्हजो दुस्मान पडिल्ल्या वेळार ताणें पडिल्लें पळोवन हांव हांसला, संतोश पावला. ती एक बरी खबर म्हूण हेरांक हांवें परगट केल्या. ह्या उण्यापणाक तुजे तावण ह्या घडये बोगसाणे हांव मागता. जेन्ना हांव हेरांची झडती करता, तुजी उतरां मातेवाचे शुभवर्तमानांत 7 वाक्य 1, हेरांची झडती करिनाका, तुजी झडती जावची ना, ही उतरां म्हाका जागोवन दित. आनी तशेंच जेन्ना हांव हेरांचे खबऱ्यो करता, हेरांचें नांव पाड करता, हेरांचे कुटुंब देसवड करूंक प्रयत्न करता, तेन्ना तुजी ती उतरां मातेवाचे शुभवर्तमानांत 7 वाक्य 3, हेरांच्या दोळ्यांत असले किसर तुका दिसता, तुज्या दोळ्यांत असले आडे तुका कित्याक दिसना? तुमकां पाट्या पयले तुज्या दोळ्यांत असले आडे खाडे, उपरांत हेरांच्या दोळ्यांत असले किसर तुका दिसतले. म्हणजे उतरां म्हाका जागोवन दित. वय मंगळा सोम्या, जायते फावटी म्हज्या जिवितांत असचे उणेपण, म्हज्या जिवितांत असचे वायट, म्हज्या जिवितांत असचे पाताक हांवें धांपून दवरन हेरां विशयांत हांव उलयला, हेरां विशयांत हांव खबऱ्यो केला. देखून ह्या घडये मोगाच्या भावा आनी भयणो, जर आमी कोणाचें नांव पाड केलें जाल्यार, कोणाची झडती केल्या जाल्यार ह्या वेळार त्या व्यक्तीक जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. कोणा विशयांत ती खबरो केल्या जाल्यार त्या व्यक्तीक आमी ह्या घडये जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. तांचे खातीर प्रत्येक जावन मागया. जर आमी कोणाचे कुटुंब देसवड करूंक प्रयत्न केला जाल्यार ते सगळे कुटुंब ह्या घडये जेजूच्या पांयां तळार समर्पण दिवया. कोणाच्या उण्यापणा विशयांत उलोवन तांचे विशयांत हांवें हेरांक सांगला जाल्यार त्या व्यक्ती ते असले ते उणेपण ह्या घडये सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. आमचे काम खबऱ्यो करचे न्ही, आमचे काम हेरांचे नांव पाड करचे न्ही, बगर आमचे काम जावन आसता. जो कोण कश्टांत आसा, ज्या कोणा ते उणेपण आसा, त्या व्यक्ती खातीर मागचे जावन आसा आमचे काम. देखून आमी त्या सगळ्या व्यक्तींक कोणा विशयांत आमी वायट उलयल्या, जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दिवन प्रत्येक जावन ह्या घडये आमी तांचे खातीर मागता आसतना हे आमच्या उण्यापणाक सोम्या तावन बोगसाणे मागोवन ताच्या काकुळतीक आमी आतां
उलो मारया. काकुळत म्हजी करये देवा काकुळतीचो तूं सागोर अपराध म्हजे धुवन काड नितळ म्हाका कर इमा प्रासड धवो कर. स्वामी जेजू ख्रिस्त आमचे मध्ये उबो आसा. तो हांगासर आसच्या हर एकल्याक आयकोंक तयार आसा. आमच्यो गरजो आमचे इरादे कितें म्हूण ताका कळीत आसात. पूण भावार्थाद्वारे मात्र ताचे लागीं उलोवंक आमकां साध्य. भावार्थाद्वारे मात्र ताचे ते संबंध बांदून हाडूंक साध्य. देखून माथेवाचे शुभवर्तमानाध्याय 20:1 वाक्य 20:2 थंयसर जेजू म्हणटा जें कितें भावार्थान तुमी मागतात तें सगळें म्हजो सर्गींचो बाप तुमकां फावो करतलो. जें कितें भावार्थान तुमी मागतात भावार्थान तुमी मागतात सर्गींचो बाप तुमकां फावो करतलो. ह्याच भावार्थान मोगाच्या भावा आनी भयणीनो जायत्यो गरजो आसात. जायते इरादे घेवन हांगासर आमी आयल्या. सगळे ह्या घडयेचे चोखू समर्पण दिवया. कोणें आमचे लागीं मागोंक विचारला कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा त्या सगळ्या व्यक्तींक ह्या घडये आमी जेजूक समर्पण दिवया. आमचे कुटुंब प्रत्येक जावन सक्रामेंतांत असल्या जेजूक आमी समर्पण दिवया. जर आमच्या कुटुंबांत कितें उणेंपण आसा जाल्यार तें जेजूक समर्पण दिवया. तो जेजू आमच्या कुटुंबांत आसचे सर उणेंपण भरती करून दी. आमच्या कुटुंबांत आसच्या प्रायवंत आवय बापायक तांकांय जेजूक समर्पण दिवया. तांच्या एकसरपणांत तो जेजू तांकां सांगात देम दी. तांच्या पिडेंत तो जेजू तांकां तांच्या पिडेंत या तांच्या जिवितांत आसची पिडा सगळी जेजूक समर्पण दिवया. तो जेजू तांकां आपटून गूण करून दी. आनी तशेंच आमच्या कुटुंबांनी आसच्या सर युवा जनां खातीर आमी मागया. आज जायते युवा जन संवसारी संगती फाटल्यान गेल्यात. माल पियेवणे ड्रग्स आनी इतर संगतीक वळख जाल्यात. आपले जिवीत तांणी दसवड केल्या. त्या युवा जनां खातीर प्रत्येक जावन आमी मागया. आनी जायते युवा जन आज काम नासतना आसात तांचे खातीर आमी मागता आसतना तोच जेजू तांकां बरो फुडार बांदून हाडूंक जाय आसची कृपा आनी आदार फावो करूं दी म्हूण मागया. आनी जे कोण भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागोन आसात तांचे खातीर मागया. जशे सर्वेस्परान साराचेर अण्णाचेर एलिझाबेथीचेर आशिर्वाद घालो तशेंच जे कोण भुरग्यांचे देणे खातीर आशेवन आसात तांचेरय हो सक्रामेंतांतलो जेजू आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमी मागया. तशेंच आमच्या कुटुंबांत आसच्या भुरग्यां खातीर मागया. जेजू म्हणटा ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा तांकां आडयनाकात तांचे जावन आसा सर्गींचे राज. हर एका भुरग्यांक जेजूक आमी समर्पण दिता आसतना सानवायेन कृपेन शेगून आनी वाडोवंक तोच जेजू आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. तशेंच आमच्या जिवितांत आसचे वैयक्तीक आनी सगळी मागणी प्रत्येक जावन मागया. आमी सर पिडेस्तां खातीर आज जायते जण विविध रितीचे पिडेद्वारे कश्टून आसात. ह्या सगळ्या पिडेस्तांक ह्या घडये जेजूक समर्पण दिवया. खंडीत जावन तो जेजू तांचेर आशिर्वाद घालतलो तांचेर बेसांवां घालतलो तांची पिडा सोसूंक जाय आसची सकत कृपा तांकां दितलो म्हणल्यार आमची पातयेनी जावन आसा. आनी तशेंच आमच्या काळजांताच्यो सगळ्यो गरजो ह्या घडये जेजूक समर्पण दिवन ताचे बेसांव स्विकार करच्याक आमकां आमी तयार करया. Yediavoda sacramenta sastrana coronia purviliatia rupa bodla novio
आधार्या सोलोन वेच्या अस्कत विश्व्यां भावार्थाचे बळदेव्या जशे बापा तशेंच पुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान अर्सिता तुका दोगांयच्या स्पिरिता समासमे नावाडता आमेन. प्रार्थुया. देवा विचे सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे तें आमी बगी सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. जेजू म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता जेजू 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 जिनियन कंगल जाताना कंती दुकान बुडताना सोम्या कुलो मारताना कांयच म्हाका उणेना जेजू 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 भक्तीन उर्बेन तुका नावाडता सोमिया दिनवाशी काळजां उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या विचितेण्याक सोम्या कितें पाटी आमी दी भक्तीन उर्बेन तुका नावाडता सोमिया दिनवाशी काळजां उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या विचितेण्या सोम्या कितें पाटी आमी दी मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय राखलाय सेवेन तुज्या काळजान मोनान आमकां तुवें एकवटायला गोपान क्रिस्ता जेजूच्या भक्तीन उर्बेन तुका नावाडटा
स्तुती गाता पोवी दिसा आयच्या मधुर गितान तुका आमी आजवा कंटा मोगाळ सोम्या आमच्या भक्ती नोरबेन तुका नावाडता सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार म्हणटा जिणेत आमच्या तुझ्या विची देण्याक सोम्या किते पाटी आमी दी बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोह आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सफे आसूं तुमचे सवे आसो म्हज्या भाव आणि भयणीनो आमी सच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची सर पातकां आमी वळखून घेवया. सर आमची पातकां वळखून आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सर देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो मुसगुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडां विसरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पतकां केल्यान मुसो अपराध बोड अपराध ह्या पासत भगवान सदां संकार म्हणे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलत करो आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक फाफो आमेन. सोमिया काकलोळकर सोमिया क्रिस्ता काकलोळकर क्रिस्ता काकलोळकर सोमिया सोमिया काकलोळकर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वाजाक परजळीत मागण्या आनी दुबळकायेची जिणेची येवन तुजे परजेक देखी बरीच जिविता मुखांत साक्ष देंक फावो केल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळकायेच्या स्पिरितान नवे जिणेची साल धरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांजुआंच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्यानो जेजू देवाचो पूत मनसत मानता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचे जैत व्हरूंक सकत. हो तो उदका आनी रक्ता उदेशी आयिल्लो जेजू क्रिस्त. उदका उदेशी मात्र न्हय बगार उदका आनी रक्ता उदेशी आयिल्लो पवित्र आत्मोस हाका रुजवात. कित्याक पवित्र आत्मो म्हळ्यार आसत. रुजवात दिवंक 3 साक्षी आसात. पवित्र आत्मो उदक आनी रगत. ह्या तेगांयची रुजवात एकच. मनशाची रुजवात आमी मानून घेता जाल्यार देवाची रुजवात ताचे प्रास वर्ती. आनी ही ती दोडी रुजवात आपल्या पुता विशीं देवानच दिल्ली. जो कोण देवाच्या पुताक सतमानता ताच्या अंतस्करणांतच रुजवात आसा. जो कोण देवाक सतमानिना
तो आपल्या पुता विशांत देवान दिल्ली रुजवात पातयेवंक इन्कार करता आनी देवाक फटकिरो करता. हीच ती रुजवात देवान आमकां सस्नीक जिवीत दिलां. हें जिवीत ताच्या पुता थंय आसा. ज्या मनशा सवें पूत जियेता ताचे सवें जिविती आसा. जाचे सवें पूत जियेना ताचे सवें जिविती ना. देवाच्या पुताचेर तुमी विश्वास दवरला. ससनाचें जिवीत तुमचें तें आसा म्हूण तुमकां खात्री जावचे खातीर हें हांव बरयतां. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक हरसी ए जेरुसलेमा. सर्वेस्पराक अर्सी ए जेरुसलेमा. सर्वेस्पराक हरसी ए जेरुसलेमा. तुज्या देवाक नावाड ए सियोना. कित्याक ताणें तुज्या दारवट्यांचे आडांबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जियेतल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यात. श्लोक. सर्वेस्पराक हरसी ए जेरुसलेमा. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय. उंची गोव तुका दिवन दादोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा. तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. श्लोक. सर्वेस्पराक अर्सी ए जेरुसलेमा. तो आपले उतर जकोबाक कळीत करता. इस्रायेलाक आपली विधी नियमां परगडता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमांची रीत नीत तांकां उगडूंक ना. श्लोक. सर्वेस्पराक अर्सी ए जेरुसलेमा. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगडतलो आनी लोकां मदली सरतरांची पिडा शिडा गूण करतलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. सुमिया. एक पावटी जेजू एक शहरांत आसतना खोडान सगळो कुसुल्लो एक मनीस ताचे सरशी आयलो. ताका पळयताच ताचे मुखार सर पडून तो म्हणालो, सायबा, तुका खुशी असल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता. जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आनी म्हळें, म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नितळ्ळें. ही संगत ताणें कोणाकच सांगिनाये म्हणून जेजून ताका ताकीद दिली. पूण वस, तुकास याजकाक दाखय आनी तूं नितळ जाताय. देखून मोयजेन फर्मायल्या प्रमाणे खाणीक भेटय. ही समेस्तांक एक रुजवास जावं म्हणालो. पूण जेजू विशांतली खबर आनीक चड विस्तारूनच गेली. ताची शिकोवण आयकुनचे खातीर आनी विविध पिढ्यांतली बरी जावचे खातीर लोक हारी हारीनी ताचे सरशी येवंक सुरू जालो. पूण तो तवळ विंगडसन एकसुरे सुवातेर मागणें करतलो. देवाचे उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, थोड्या वर्सां आदीं कोवीड पिडेन, कोरोना पिडेन सगळो संवसारच हाळून दवरलो. एक मारेकार ह्या विस्तारची पिडा जावन आसली. देखून ज्या कोणाक ही पिडा आसली, ह्या पिडेचे लक्षण आसले, ताका एकसुरे दवरतले. हेरांक ताची भेट करूंक, तशेंच तांकां हेरांची भेट करूंक आनी हेरां सांगाता बरसूंक अवकाश नासलो. ह्या पिडे द्वारे जायतो लोक मरण पावलो, जायतो लोक विविध रितीने कश्टलो आनी थोडे आपले काम होगदावन ते डिप्रेशनाक गेले. विविध रितीचे कश्ट तांणी अनुभव केले.
पळय म्हज्या भावा आनी भयणीनो, जशे फाटल्या 4 वर्सां पयले कोवीड पिडेन, कोरोना पिडेन ह्या संवसारार राजवडकी चलयली, तशेंच जेजूच्या काळार पोरण्या तेस्तामेंतांत आसली मारेकार पिडा जावन आसा खोडाची पिडा. आनी ही पिडा आमच्या कोवीड या कोरोना पिडेच्या की गंभीर ह्या मारेकार जावन आसली. ह्या पिडेक वखद नासले. देखून ज्या व्यक्तीक ही पिडा आसली त्या व्यक्तीक कुटुंबांतावन समाजांतावन तिरस्कार करून भायर दवरतले. ताणें खंयसर एकसुऱ्या सुवातेर जावंक पुरो खंय रानांत मनीस नासल्या जाग्यार वचून एका कोडकारान जियेचे आसले. एका कोडकाराचें जिवीत चिंतूंक सयत असाध्य तसलें जिवीत तो जियेलो. खोडाची पिडा आयल्यार कितें गरजेचें म्हणल्यार लेवीशास्त्र ग्रंथ अध्याय 13 आनी 14 सविस्तर रितीन थंयसर बरयला. प्रत्येक जावन लेवीशास्त्र ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 40 आनी 5 थंयसर अशें बरयता, ज्या व्यक्तीक खोडाची पिडा आसा ताणें पिंजल्ले मुस्तायकीने सैजय. आपले केस ताणें उगोवंक नजो, तशेंच सोडूंक जाय. आनी तशेंच आपल्यो मिश्यो ताणें धांपून दवरूंक जाय. आनी आपूण अशुद्ध अशुद्ध म्हूण ताणें मोब मारूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार लोकांक ताचे तावन पयस दवरच्याक. आनी प्रत्येक जावन ज्या व्यक्तीक कोडाची पिडा आसली त्या व्यक्तीन ताच्या गोमट्याक एक बेल या घांट बांदूंक जाय आसली. कित्याक म्हळ्यार हेरांक आपूण कोडकार म्हूण जागोवच्या खातीर, हेरांक आपणा तावन पयस दवरचे खातीर. आनी तशेंच ज्या रस्त्यांनी ज्या वाटेन कोडकार चलतले त्या वाटेर त्या रस्त्यांनी आसल्या शॉपां तावन, अंगडी तावन जावंक पुरो, मार्केटी तावन जावंक पुरो, जुदेव मुखेली कितेंच घेनातले. कित्याक म्हळ्यार जुदेव मुखेल्या प्रमाणे ज्या वाटेन कोडकार चलतात ती वाट मात्र न्हय, थंयसर आसली शॉपां, मार्केटी आनी त्या मार्केटींत आसच्यो वस्तू सयत अशुद्ध म्हूण ते लेखताले. चिंतूंक असाध्य जाल्लें जिवीत हे कोडकार जियेतले. तांच्या पिडेच्या की चड तिरस्कार आनी एकसुरपणाच्या दुखेद्वारे ते कश्टतले. अशें आसता पळय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत एक कोडकार जेजू सरशी येता. कोडकाराक पळयलें जेजूचे काळीज काणवळ्यान भरता. ताची परिस्थिती पळोवन, ताचे पिंजली मुस्तायकी पळोवन, ताच्या गोमट्यांत आसली ती घांट पळोवन जेजूचे काळीज काणवळ्यान भरल्ले. जुदेव धर्मा प्रकार कोणी एक कोडकाराक आपली जाल्यार तो अशुद्ध जाता. पूण हांगासर जेजू कितें करता? कोडकाराक आपडटा पूण जेजू अशुद्ध जावंक ना, वगार कोडकार थंयसर शुद्ध जाता. तिरस्कार जाल्या त्या कोडकाराक जेजू स्विकार करता. एकसुरपणान आसल्या त्या कोडकाराक जेजू सांगात दिता. वयताचें सगळें जिवीत थंयसर बदलिता. काळोखांत आसल्याक जेजू उजवाड जाता. ताच्या जिविताचो जेजू दिवो जावंक पावता. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, पळय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आज आमच्या संवसारार जायती प्रगती जाल्या, सबार पिडेक वखद आसा. पूण आज ह्या संवसारार आसची कोडाची पिडा जावन आसा एकसुरपण जावन आसा. कोडाची पिडा ह्या संवसारांत आसची. दिसान दीस ही पिडा वाडत आसा. दिसान दीस ही पिडा वाडत आसा. देखूनच पळया मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आज कुटुंबांत संबंधाक महत्व ना. मोगाची मावल्या, मोगाची व्हॅल्यू कितें म्हूण आज कोणाक कळीत ना. एक कुटुंब जावन सांगाता येमचे, सांगाता मागणे करचे, सांगाता जेमचे, सुख दुख वांटून घेवचे, वेळ करसूंचो, संभ्रमा आचरण करची, फेस्तां आचरण करची, हे सगळे आज उणे जावन आयला. मनशा आनी मनशा मदलो संबंध आज बिगडला. मनशा वस्तू ते संबंध आज घट जावन आसा. मोबायल, आधुनीक तंत्रज्ञाना, तशेंच हेर संगती मुखांतर सोशल मिडिया ते मनशांचो संबंध घट जाते आसा. ह्या कारणाक लागून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आज जायते जण एकसुरपणांत जियेवन आसात. आज सबार आवय बापायक आपल्या भुरग्यांक दिवंक वेळ ना जाला आनी भुरगीं आज जायतीं भुरगीं एकसुरी जाल्यात. तशेंच जायती आवय बापाय आपल्या उतार प्रायर आपल्या भुरग्याच्या मोगाक आशेवन ती ह्या सबार जाण आज एकसुरपणांत जियेवन आसात. पळय आज कुटुंबांनी आवय बापायक भुरग्यांक दिवंक वेळ ना जाला. सबार कुटुंबांनी आवय बापायक भुरग्यांक दिवंक वेळ ना जाला.
अशें आवय बापायचो मोग मेळनातली भुरगीं एकसुरपणांत ती जियेत आसतना आपलो सांगाती जावन मोबायल आमाल पिवणे ड्रग्स असल्या मोगाक ती वळख जातात आनी आपले जिवीत ते विबाड नासात. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणो, आज ह्या एकसुरपणाद्वारे जायत्या आमच्या भावा भयणींनी, जायत्या भुरग्यांनी, जायत्या युवा जाणांनी आपले जिवीत देसवाड केला. तशेंच हर एक आवय बापूय तें एक ल्हान स्वार्थ आसा. तो स्वार्थ कितें की म्हळ्यार आपले प्रायवंताचे दीस या प्रायवंत जाता आसतना उतर प्रायेक पावता आसतना भुरग्यां सांगाता जियेचय म्हणली एक ल्हान आशा ह्या स्वार्थ हर एक आवय बापूय तें आसा. आनी त्या खातीर दीस रात म्हूण लेखी नासतना ती आपल्या भुरग्यां खातीर वावुरतात, जायतो त्याग आनी सॅक्रिफायस करतात. पूण ही आशा आज साबारांचे स्वप्न जावनूच उरला. एकसुरपणान जायत्या आवय बापूय आज जियोवन आसात. त्याच कारणाक लागून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो पळया, आज अनाथ आश्रयांचो संख्योय वाडत आसा. थोड्या दिसा आदी एका फिरगर्जे गेल्ल्या वेळार थंयसर एक प्रायवंत जोडी म्हाका मेळ्ळी. अशेंच उलोवण आसतना तांच्या तोंडांत एका रितीचे भिरांत या निरास बेजाराय हांवें पळयलें. आनी हांवें तांचे लागीं विचारलें, कित्याक तुमची तोंडां बावल्यात, कित्याक तुमी बेजारायर आसात? आनी ती जाप दिवन म्हणाली, फादर आमकां आसचें एक सदू, जायती दुबली काय आसल्यार दीस रात म्हूण लेगीत आसतना आमी वावर कर म्हज्या चेडवाक बरें शिकप दिलां फादर. आनी विचारलें सगळें आमी दिलां, कितें जाय कितेंच आमी ताका उणें करूंक ना. आतां व्हडल्या एका कंपनीन ताका काम मेळ्ळां. 5 वर्सां पयलें तें घर सोडून गेलां. त्या दिसा तावन आज म्हणसर ते घरा फाटी येवंक ना. जेन्ना आमी कॉल करता 1 या 2 मिनटां उलयता, आपले आपूण बिजी आसा म्हूण कॉल दवरता. फादर आमकां एकच एक आशा, ती आशा कितें की म्हळ्यार वर्सांत 5 या 10 दीस म्हज्या भुरग्यां सांगाता, म्हज्या दुवे सांगाता, आमच्या दुवे सांगाता आमी करसूंक जाय. ही एक ल्हान आशा फादर. पूण आज आमकां कोणूच ना, आमी एक सुरी जाल्या. पळय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, एकसुरपण कोडाची पिडा जावन आसा. ही आज आमच्या समाजांत आमच्या कुटुंबांनी वाडोवन आसा. आनी एकसुरपणाद्वारे जायते संबंद देसवड जाल्यात, कुटुंब देसवड जाल्यात. जायते आमचे भाव आनी भयण तांचें जिवीत तांणी होगडायलां. आनी दुसऱ्या नायच्या शुभवर्तमानाच्या निमाणें वाक्य जावन आसा, जेजू वारे विंगड सुवातेक मागणें करूंक गेलो. पळया मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, जेजूचें जिवीत जेन्ना ताणें मिसांवाराम केलें, हरिहरिनी लोक ताच्या फाटल्यान आयलो. तो कितलो बिजी आसल्यार, कितली राटावळ आसल्यार ताचो मागण्याचो वेळ येता आसतना तो एक सुरे सुवातेर वचून मागणें करन आपणाक बापा थंय आसलो संबंद तो घट करतलो. तशेंच मोगाच्या भावा आनी भयणो, हांगासर आमकां एक संदेश आसा. तो संदेश कितें की म्हळ्यार आमकां कितली राटावळ आसूं दी, कितलें काम आसूं दी, कितले बिजी आमी आसूं दी, दिसाक थोडो वेळ पुणी आमी आमच्या कुटुंबाच्या मागण्यांत करसूंक जाय. एक कुटुंब जावन आमी सांगाता येवया, मागणें करया. देवान आमकां 20 आनी 4 घंटे दिल्यात, तांत 15 या 20 मिनटां देवाक दिवचें व्हडलें काम न्हय. देखून हर एका दिसा सुखान आसतना मागणें करया. जेन्ना आमी मागणें करता, देवाची कृपा, देवाची बेसांवां, देवाची आशिर्वादां आमच्या कुटुंबांनी देव वतलो. देव आमच्या कुटुंबांनी वतलो. देखून हर एका दिसा सुखान आसतना आमी मागणें करया. मातेवाची शुभवर्तमान थंयसर आमी वाचता, अध्याय 8 वाक्य 20 आनी 3. थंय तावन जेजू आनी ताचे शीस दर्यांत पळोवन करता आसतना, शीस तांचेतल्याकच बिजी आसले, पार्टी करच्यान ते बिजी आसले, गम्मात करच्यान ते बिजी आसले. जेजू लागीं उलोवंक कोणूच नासले. त्या कारणाक लागून शुभवर्तमान म्हणटा, जेजू थंयसर न्हिदून पडलो. आनी जेन्ना जेजू न्हिदलो थंयसर वादळ आयले, 2 दर्यांत बुडोवंक आराम जाली. शीस वचून जेजूक जागयतात. जेजू उठलोच सगळे शांत जाले. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणो, उगडास दवरया. आमी जेजूक आमच्या जिवितांत न्हिदोंक सोडचें नाका. सबार पडी कितें जाता, आमकां आसच्या कामां निमती, आमकां आसच्या राटा वेळे निमती आमकां जेजूक दिवंक वेळ ना जाला आनी जेजूक आमी न्हिदोंक सोडटा.
जेन्ना जेजूक आमी न्हिदोंक सोडटा तेन्ना बेजारायेचे कश्टांचे समस्याचे वादळ आमच्या जिविताक मारूंक गरम जाता आनी आमचे कुटुंब आमचे जिवीत ह्या समस्ये भितर बुडोवंक सुरू जाता. पूण जेन्ना जेजूक आमी आमच्या जिवितांत मागण्या मुखांतर देवाचे उतर वाचच्या मुखांतर जागी दवरता पळया थंयसर तें घडिल्लें तें आजाप आमच्या जिवितांत ती घडतलें. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, कुटुंबांनी आमी आमच्या कुटुंबांनी मागण्याक महत्व दिवया. मागण्या मुखांतर देवाची कृपा देवाचे बेसांव आमच्या जिविताचेर आमच्या कुटुंबाचेर वाडोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या वेळार आमी मागया. काणिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो गुर्तो बापा, स्वीकार तूं कर ये बापा. काणिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो गुर्तो बापा, स्वीकार तूं कर ये बापा. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता. हे बापा काणिको, हे बापा काणिको. काणिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो गुर्तो बापा, स्वीकार तूं कर ये बापा. Sacrifice भक्तीम सोम्या जेजूचो, आमा सर्वांक सस्नीक जिवीत लाभोवचो. घे बापा काणिको, घे बापा काणिको. म्हज्या भावा आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी निमेक आमचे नके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. श्रेष्ठचार असणारा सर मनशांच्या तारका आपले परजे खातीर सांजुजे वाचन खतखतीक मोगान भेटयले मागणे आनी खालतेपणाचे सदे जिवीत तुका भोव मानवले. हें सुशेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशाली करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोस बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांजू सेवाचा पसत आमी तुका दिनवासता. भावार्थ्यांच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालत्यापणाच्या आनी दोबळिकायेच्या स्पिरीत आनी जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलो. हे ताचे देखी बरीत परसळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान
आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर उल्हासान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस करतो, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा, पूर्ण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय, पूर्ण सर्गी तुका जय जय, पूर्ण सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्ये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचली, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सुस्नी कराराचें हें रगत फातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता, तुझे पुनर्जीवन पोट आमी परगटता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पितमीच्या विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचा उगडास कर. ले आमच्या भगन बापा, पिटर पाल आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुजे साकरणी लिल्ली क्रास्ताची काकुळट कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली, तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्याचो मेस्तां तुजे पुर्जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता.
आमकां मरये देवाचे माये सांगाती सांजुजे तिचो पती हो घेवन धर्म जाता सांजुजे वाज आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससना सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनराची अज्ञा मनां धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थनात आमी तीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां आनी वार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशन अतिरेकतेनाक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुज्या ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मोगाचो गूर जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवची म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. तुझो तुझ्या पोवी जेवणाक अतिरेकता सांगा तुझो करून मोगाक तुझ्या लालेता ये जेजू काळजान म्हज्या राखो नांवां
तुका येतो वेगी राव तू संगी काळजान मुज्या ओत्मो तुझ्या पोवी जेवणाकत रेता सांगा तुझो करून मोगाक तुझ्या लालेता ये जेजू काळजान मुज्या राखो नावासान तुका ये तू वेगी राव तू संगी काळजान मुज्या मास तुझे काण आत्म्याचे तुवे माता मोगान दिले तेरा तुझे सासनी जीवे आमकां दिवचे पद्मो म्हजो तुझ्या पोवी जेवणाकत रेता सांगा तुझो करू मोगाक तुझ्या लालेता ये जेजू काळजान मुज्या राखो नावासान तुका ये तू वेगी राव तू संगी काळजान मुज्या प्रार्थुया. देव आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बागी दिसा तुझ्या आपोवण्याक फाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दादोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटांत जियेवची थान आमच्या काळजान सडय आनी सांज तुजे वाजाच्या बरजळीत शिकवणे आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगडोवंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसो. संभ्रमिक आशिर्वाद जोडूंक तुमच्या तकल्यो बगाया. सर पदवीदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान भरवो शान आनी मोगान तो भरूं आनी आमची कुटुंबां जिनी बऱ्या करण्यानी सफळ करूं. आमेन. शांती समाधानाचे वाटेर आमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशे सर्गींच्या सुखा फावोंक आमकां फावो करूं. आमेन. आनी सर पदवीदार देव आसूं, बाप आसूं आनी पूत आसूं आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. वचून या, क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उदकां. सांजुचे वास बापाच्या भक्तिकानो, ह्या पवित्र थळार सांजुचे वास बापा मुखांत्र बरेपण जोडूंक आयल्या तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो येवकार हांव मागता आसतना तुमी भेटयिल्ले तुमचे सर्व इरादे सुफळ जावं दी म्हणून मागता आनी आशेता. आयच्या दिसाचे भक्तीपण सोलून व्हेल्ले याजक मानादीक बाप रोशन मोंतेरो,
कार्मेलीत मेळाचे याजक प्रस्तुत ऋषिवनांत तांचे मिसांव करून आसात. ताणी आमकां आयच्या दिसा आराधना मुखांत्र जेजूसोवे सांगातपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणाक आधार दिला. बापानो तुमकां पुनशेताचो रेक्टर मनादेक बाब आसिसी रेबेल्लोच्या नांवी, सांगाती याजकांच्या नांवी, तशेंच सर्व भक्तिकांच्या नांवी देव बरें करूंक म्हणटा आनी तुमच्या फुडल्या मिसावान सर्व बरें आनी जैत आमी मागता. कुमसाराक सांगातपण आनी कुमो केल्ले फरांगी पेट गोवेंताचे याजक मनादीक बाप दिलराज तशेंच मनादीक बाप जॉर्ज तुमकांय देव बरें करूंक म्हणटा. सुसेवासाच्या गांवांत हांव म्हणजे गोवांत हांव आज लगभग 41 जण 41 जाणां भक्तिकां आयच्या भक्तीपणान भाग घेवंक हांगासर येवन पावल्यांत. जी कोण गोवांत हांव आज आयिल्लीं आसात जाल्यार एक घडी भर उबे रावा. ऑल दोज हू हॅव कम फ्रॉम गोवा प्लीज स्टँड. तुमी हांगासर आयिल्ल्यान आमकां हर एकल्यांक व्हरतो संतोश जाला. जायती मागणी त्या सावा तुमी घेवन आयिल्ल्यात आसता ती जुजेवास बाप देवा लागीं मागून तुमकां फावो करून दी म्हणून मागता. तुमकां ह्या पुनशेताचो रेक्टर मनादीक बाप आसिसी रेबेल्लो तांच्या अनुपस्थितींत तशेंच सर्व याजकांच्या आनी भक्तिकांच्या नांवी ह्या पुनशेता मोगाचो येवकार मागता. तवळ परत आनी परत हांगासर येया, जायतें बरेंपण जोडून घेया. तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा. दया करून बसात. कंताराचें मुखेलपण घेतिल्ल्या मानेस्त सायमन आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस्त नायनल, ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक मानेस्त स्टीफन मेंडेस आनी सर्व सिबांदेक देव बरें करूं. सांजुजेवास बापा मुखांत्र देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर मागता. मोगाच्या सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या सांतेरेज एरमाटी वाड्याकारांक देव बरें करूंक म्हणटा आसतना सांजुजेवास बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. येवच्या हप्त्यांत रांदपाक मोगाची सेवा बाळूक जेजू सुनांगळा वाड्याकारांक आसतली. हांगा सर्व रितीने सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या, इगर्ज झाडून पुसून नितळ करच्या, मिसाक सर रितीची तयाराय करच्या, दान मिसां घेवन कुमो करच्या, स्टॉल पळोवच्या, मिसा वेळार वासव वाचच्या, काणीक एकठांवच्या, दानारुपी पुनशेताच्या बऱ्यापणा कुमो करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या. सांजुजेवास बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुजेवास बापा मुखान देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लार होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतेर थंयसर हॉलांत आसात. तांची सेवा ते दिवन आसात. जे कोणाक गरज आसा तुमी तांकां वचून तुमी मेळ्ळी येता. हर एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक हांगासर जेवण. हप्त्या मोदें पुनशेत उक्तें आसा. सांगातास धर्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत तुमी दिव येता. पुनशेताच्या बऱ्यापणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानींक आनी जेवणा बाबतींत आयवस दिल्ल्या दानींक आमी मानाची वात वाणटेल्या नांवां आपयल्ल्या भाशेन तुर्तान येवन वात घेवच्या विनाती करता. आयचे प्रधान याजक बाब रोशन मोंतेरोन वात दिवच्याक तुमचे लागीं हांव उलो दितां. जेवणा बाबतीन दान दिल्ल्यांची नांवां: नांव नाका म्हणून बेळा तावन 500 रुपये, जीवन आनी लोनेला लुवीस कुवेट 1000 रुपये, मनीश आनी आग्नेल्लो पिरेरा दुबय 5000 रुपये, ग्लॅन्सी दुबय 5000 रुपये, प्रज्वल अंद्रादे दुबय 5000 रुपये, मेलिटा वाज आंबेंबळ 4650. नांव नाका म्हणून मलयाला फिरगजेच्या एकल्यान 1000 रुपये, अविन वास निर्मार्गा 5000 रुपये, लुसी डिसोजा बेलतंगाडी 2000 रुपये, नवीन लीना लोबो पेरवाई 1000 रुपये,
तशेंच पुनशेताक दान दिल्ल्यांची नांवां सविता आनी बेनवेटो गोवा 1000 रुपये, झिनिया आनी जालेस गोवा 1000 रुपये, सिर्जो आनी माचेन गोवा 1000 रुपये, ग्रेसी आनी कुटाम गोवा 500 रुपये. जर वाचताना नांवां काही सोडून जालें जाल्यार बक्षिया, पूण जर कोणी दान दिल्लें आसात जाल्यार फुडें येया आनी तुमची मानाची वात व्हरून वचा. सर्व दानेक तुमच्या उदार मनाक देव बरें करूंक म्हणटा आसतना जुजे वाज बापाची दराळ आशिर्वादां तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावराचेर, तुमच्या शिकपाचेर, हर एका संगतीचेर फावो जावं दी म्हणून मागता. तशेंच वाती वांटल्या बाब रोशन तुमकां हांवें देव बरें करूं. सांजुजे वाज बापाच्या नोवेनाक आमकां सामीक आयतें करया, गीत गावच्याक उबे रावया. Zuze was baba Hogla pani mantuka Kurpa magum de baba Vigna zane naga एक घडीवर बसया. सांजुजे वाज बापाच्या भक्तिकांनी बरोवन घाल्लेली अर्गां तशेंच तेसावां ह्या ताच्या रेलिके समोर आमी ताका भेटोवन दिता. ही आमच्या भक्तिकाची मागणी आनी तेसावां तो दयेन मानून घेवं आनी तुर्तान तांच्या गरजांक पावो अशें आमी मागता. आपल्या जिवितांत मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. कामांत प्रमोशन फावो जाल्ल्या खातीर, ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर, बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर, आपायांतले राखल्ल्या खातीर, आशिल्लें काम परगांवांत फावो केल्ल्या खातीर, आर्थीक गरजो सुदारशिल्ल्या खातीर, मागलो उपकार फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिसतात. तशेंच वेगवेगळ्या गरजां पासत मागतात. दोगां जाणां भुरग्यांक शिकोवंक वाचूंक बरोवंक बरी मोत मेळच्याक परिक्षेक तयाराय करून आसा देखून तेगा जाणां भुरग्याक परिक्षेंत बरे फलितांश घेवन उत्तीर्ण जावच्याक मागून आसात. 6 जाणां बरी सैरीक मेळच्याक, 7 जाणां आशिल्लें काम मेळच्याक, 4 जाणां परगांवाक वचूंक विजा मेळच्याक, कामांत तृप्ती मेळच्याक, कामाची भद्रती मेळच्याक, कामांत बरो फाग मेळच्याक, कामांत प्रमोशन मेळच्याक, 2 जाणांक उद्यमांत बरेपण जोडच्याक, सांगातास वावराड्याचें सांगातपण मेळच्याक, 4 जाणांक भुरग्यांक बरो फुडार मेळच्याक, जिवितांत सारको निर्धार करच्याक, 30 जाणां आपल्या भुरग्यांक आवय बापायक भावा भयणीक मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्या मागून आसात. 8 जाणां पिडा गूण जावच्याक, 4 जाणां एलर्जी गूण जावच्याक, 9 जाणां कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक, थायरॉयड पिडा गूण जावच्याक, मानसीक वत्तड उणो जावच्याक, BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक, तकलेची पिडा गूण जावच्याक, 3 जाणां गोगडायली दोळ्यांची दिश्ट परत जोडच्याक, कानाची पिडा आनी दूख गूण जावच्याक, 4 जाणांक पांयांची दूख आनी सुजू गूण जावच्याक, 4 सोड्यांक भुरग्यांचें देणें लाभच्याक, 2 जाणांचे बाळंतेर बऱ्यान जावच्याक, भलायके संबंदीत रिपोर्ट नॉर्मल आनी बरें येवच्याक, 4 जाणां भुरग्यांनी देवासपणान आनी बऱ्या गुणाशे गुणांनी वाडच्याक, 4 जाणांक मोतीक शांत समाधान मेळच्याक, एकामेका मोगान जियोवच्याक, दोशीतावन सुटका मेळच्याक, 2 जाणांक सर्व कश्टांतावन मुक्ती मेळच्याक, 5 जाणांक कुटुंबांत शांती समाधान रास करच्याक, 3 विशेष उपकार मेळच्याक, सगळ्याचे समस्ये परिहार जावच्याक, 2 कोर्तिकेजी तावन मुक्ती मेळच्याक, 3 अर्थीक अडचणी तावन बरेपण जोडूंक, रीण फारीक जावच्याक, बऱ्या मोलाक जागो विकून वेचाक, दुबायंत नवें घर फावो जावच्याक, नवें घर फावो जावच्याक, घर विकून वेचाक, अडकळे निमती रावले काटवणाचें काम फुडें वेचाक, बरो जागो मेळच्याक. हे सर्व इराद्या सांगाता आमचे इरादे आमी उडासाक आमी हाडया आनी आमचे समोर आसच्या
या सांजुजे वाज बापाच्या रेलेगे समोर आम्ही आमची मागणी भेटत असताना तो आमच्या पासून देवा लागी विनंती करता ही आमची पातयेणी तर आम्ही दिंबी घाल्या एक आमच्या बाप्पा एक नमान मरी एक महिमा बाप्पा मागण्या मुखान सर्गी बाप्पाक आम्ही ते भेटोवन दिवया आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र हांव तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा आसता तशी संवसारां आसा आमचो दिसपतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा आमीन नमान बरे कृपेन बरले सुमी तुझे संगता आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेसू भगवंते मरिये देवाचे मया मा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदी तसोता आनी सदा सर्वता आमेन भगवान देवाचा जिल्हादीन समिया खाकुळत आमची कर सुमिया काकुळत आमची कर क्रिस्ता खाकुळत आमची कर क्रिस्ता काकुळत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देवा बापा काकुळत आमची कर देवा पुता संसाराच्या थारोका काकुळत आमची कर देव पवित्र आत्म्या काकुळत आमची कर संतेसिमा त्रिंदादीचे खास देवा काकुळत आमची कर गोंयच्या बेनवलीन जन्मल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडून आयिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर झोपडी कायची जिणी जियोंचो गुर्त जावन रेत्या पांयांनी सगळे मिसां काम केल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या खेनारांत पवित्रपणाचो पजळ फासरलेल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंकान दगदवणे संपडलेल्या कथोलिकांचे बिरमत पावल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर मरिये मायेचो सेवक जावन आपणाकच मरिये मायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपात श्रीलंकाक वचून नाश जावन वेच्या कथोलिक बावडत जियो केल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर खोंताचे भक्तीपण आदान मरिये मायेचो मोग आमच्या काळजांत व्हरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर कश्टान सांपडलेल्यांच्या गरजांक पावोन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर बावाच दोन जिणयेंत आयिल्ले सर कश्ट अनवार धैर्यान सोंसल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल निमचे बाग नातिल्या पासत देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भावात सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंडान हाडूंक वावरलेल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवाची हाडूंक पेसाडलेल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले बुको समका येसुया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले दयेन आयक आमकां येसुमी देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले काकुळत आमची कर नोवेनाचे मागणे हे सांजुजे वाज तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींतान देवाची बेसांव आमकां वांटीत आसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्तीची मेलपंक्त तेच वाटेन आमी चलच्याक तुझे तान प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजुजे वाज देवाच्या मोगान तुझे काळीज पेटतले तुझे जिणेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग सर्व लोकांक वांटच्याक तूं सुटसुटीत जालोय अंतरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट उगडायलेल्या सशी तूं दावलोय तांकां जिविताचे उतर परगट करून साक्रामेंत देव देवाचो शी हाडले हे मिसांव करतना तुका पुरासन चल्ली म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजान किर्लत घाल देवाचे उतर परगट करून आमची काळजां उरपेस्त कर पेल्याचे बाच्या विशयन चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वाज दुर्बळांचो कश्टांत आनी पिडेत असलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांत तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसली तांच्या जिणेंत नवो भरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना बावड्यांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुझे जिणे मरिफा शिकयलाय आसता जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांतल्या थंय पळ्यो आनी तांचे सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर
सांजुचे वास या संसारी देवाच्या तीर्थस्थान असलोय. देवाची विशेष मजत तुझे समे असले आणि सबारांस देवाचो आदार मेळासो केलोय. आज सदाराजान देवा संगीतू असाय तैतां तुझे मोगाळ दीस आमचे तुझ्या भक्तांचे घालून असाय. आमचे जीवन तुका उक्ते करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दुख पिडा आनी बेसाराय तुझे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांत तूं पाव आनी आमच्या पसत देवा लागीं माग. या घडये या म्हज्या गरजा पसत देवा लागीं विनंती कर. आतां मौन रावन आमचे गरजो देवा मुखार दवरुया. सांजुचे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदीस पयसो आमकां सोडी नाका. दुस्मनाच्या सरपासांत आमकां राखून व्हर. वावडटा आडवेच्या संगतीक बालीस जावंक दिवं नाका. जेजून केलेल्या वाटेर चलो मरे मायेच्या गोपांत रावो. आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजी संगता देवाच्या सिरगीच्या घरांत ससनाची जिवनचे भाग आमकां मेळ्ळे अशें कर. आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. सर्गींच्या बापा विविध तराच्या दुखीक पिडेक कश्टाक आनी अडचणेक संपटलेल्या थंय तुजे काळीज कितले मोवाळ म्हणले तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला. तेच बरी तुज्या सेवका सांजू जेवाजान आपले चिने आनी मरणान जायत्या जापा करून तीच मोवळाय लोकांक दाखोवन साहित्यांक फोवी सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणवारांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारलेल्यो आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. प्रार्थुया. आज सांजुजे वाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवा तावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरूं. आमेन. सांजुजे वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचे बळ मेळोवं. आमेन. सांजुजे वाज सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळी त्याच बापान बसयल्ल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकोट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक फावो. आमेन. आनी त्यास सोडून दरा देव आसो बाप आसो आनी पूत आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवय आसो. आमेन. बापा होगला पाणी मांडुका कृपा मागून दी बापा विघ्नां सांडी नाका सांजुजे वास बापा होगला पाणी मांडुका Jesus socorro, tu
विघ्नां सांडे नाका सोलोंग शिखर पातक सांडून आदार लावय जोडून दी कृपा दी आमकां उर्बा माया मोगान सोलो जग मागोन दी कृपा सांजुचे वास बापा ओगला पाणी मान तुका कृपा मागोन दी बापा विघ्नां सांडे नाका was papa natão besam sufocorum mogamisa deva te kushe ami kalzamcha devi kurpa magote molal maktan sanzu zevas papa Sunday naka sanzu sevas papa ogla pani mantuka kurpa magoni baba vigna Sunday naka vigna Sunday पुत्रा सोवे औंकार बुरी आशीर्वाद दी आमकां साजू देवात बापा आम्हा पसरत विनंती कर भगवान कुर्साची गुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नवी आमेन.